जाचेर पावली ती म्हळ्यार सेक्शन 17/2 TCPचो जो सेक्शन 17/2 हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन रीड डावन केलो गेलो ताज्या बद्दल आमी उलोवंक सोदताले. आम आदमी पार्टी वेलकम्स दीस जजमेंट. आमी सदांच ह्या एमेंडमेंटाच्या एगेन्स्ट आशिल्ले आनी वी वेलकम दीस जजमेंट. आनी आमी आभार मानतात जे NGOs कोर्टान गेल्ले, जशे गोवा फावंडेशन जावं, खजान सोसायटी ऑफ गोवा जावं आनी गोवा बचाव अभियान जावं, आनी एस्पेशली तांची एडवोकेट बाय नॉर्मा आल्वारेस, ज्यांनी हो लढो लडोवन गोंयची पर्यावरण वाचोवपाचें व्हडलें काम केल्लें आसा. जशें म्हटलें, आम आदमी पक्षान सदांच ह्या एमेंडमेंटाच्या एगेन्स्ट उबे राविल्ले, एसेंब्लीच्या भितरूय आनी एसेंब्लीच्या भायरूय. एसेंब्लीच्या भितर जेन्ना हें एमेंडमेंट बील हाडिल्लें तेन्ना आमच्या आमदारान, दोगांय आमदारांनी मोठ्या प्रमाणान हाजो विरोध केल्लो. आनी असो विरोध केल्लो, तुमकां याद जातली की कॅप्टन वेन्झी वेगस जो आशिल्लो ताका मार्शलांनी एसेंब्लीच्यान उखलून व्हेल्लो. हें चित्र फ्रंट पेजीचेर पाविल्लें. हांव गोंयकाराची याद करूंक सोदता की ह्याच 17/2 एमेंडमेंटाच्या विरोधान प्रोटेस्ट करतालो म्हणून कॅप्टन वेन्झीक एसेंब्लीच्या भायर उखलून व्हेल्लो. तशेंच ह्याच एसेंब्लीन जेन्ना डिस्कशन जाल्लें तेन्ना TCP मंत्रीन गोवा फावंडेशनाक एक अपशब्द म्हणिल्ले. ही हॅड कॉल्ड देम अ फ्रॉड ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. आनी कॅप्टन वेन्झीन मोठ्या प्रमाणान विरोध करून तांणी हो शब्द मिनिस्टरा कडल्यान विथड्रॉ करपाक फोर्स केलो. आनी वी एप्रिशिएट दॅट द मिनिस्टर विथड्रू दॅट वर्ड फ्रॉड ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. आनी म्हाका दिसता हे जजमेंट दितकूच फ्रॉड कोण ते सगळ्या गोंयकारांक आज दिसून आयिल्लें आसा. सो हें आमी काम एसेंब्ली भितर केल्लें. तशेंच एसेंब्ली भायर सुद्दां आमचे दुसरे आमदार बाब क्रूज सिल्वा तांणी एक लोक अभियान सुरू केल्लें कॉल्ड सेव गोवाज नेचर, सेव गोवाज फ्युचर. आनी हें नॉन पॉलिटिकल आशिल्लें आनी तांणी हाजो फुडाकार घेवन सगळे NGO एक्टिविस्ट, सिटिजन्स सगळ्यांक बरोबर घेवन गोंयभर पब्लीक मिटिंग्स केल्ल्यो आनी एक नव्या रिजनल प्लॅनाचो डिमांड केल्लो. बिकॉज जो ओल्ड रिजनल प्लॅन आसा तो आतां ऑलरेडी एक्सपायर जाल्लो आसा आनी ताजेर आतां त्या खातीर जशें हायकोर्टान स्वता म्हळां इट इज बींग म्युटिलेटेड. सो हो जो पब्लीक अभियान आमच्या आमदारान सुरू केलो ताका बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी गोंयभर पीपल एक्सप्रेस देअर डिमांड दॅट देर शूड बी नाव अ न्यू रिजनल प्लॅन विथ लोकल इनपुट्स, जसो पयलीं जाल्लो तसो. सो न्यू रिजनल प्लॅनाचो गरज कित्याक आसा? कित्याक जे केस बाय केस झोन चेंजीस जाता, जशें हायकोर्टान म्हटलां की यू कॅन नॉट हॅव दीज स्पॉट चेंजीस. आनी सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा की केस बाय केस चेंजीस एक्चुअली मिन्स सुटकेस बाय सुटकेस चेंजीस. सो दीस शूड स्टॉप नाव. आनी जशें मिनिस्टरान म्हटलां की ह्या ऑर्डरीच्या विरोधान तो आतां सुप्रीम कोर्टान वतलो विथ अ बॅटरी ऑफ लॉयर्स. हांव म्हणटा, बॅटरी ऑफ लॉयर्साचे बिलां कोण फारीक करतलो? हू इज गोन टू पे फॉर दीज क्रोर्स ऑफ रुपीज दॅट वील हॅव टू बी पेड टू दीस बॅटरी ऑफ लॉयर्स? इज इट कमींग फ्रॉम विश्वजीत राणेज ओन पॉकेट, काय आमच्या टॅक्साचो पयसो तूं वापर करता? सो आमचो डिमांड आसा की ज्या लोकांक हे सुटकेसी पावल्या न्ही तांणी सुप्रीम कोर्टान वचचें, आपले पयशे मोडचे, जाय ते करचें, पूण डोंट मिसयूज पिपल्स टॅक्स मनी टू डिफेंड युअर इलिगॅलिटीज वॉट यू आर डुईंग. सो आम आदमी पक्षा तर्फे आमचे दोन डिमांड आसा. एक म्हळ्यार आय थिंक इट इज नाव क्लियर दॅट दीस 17/2 एमेंडमेंट वॉज इल्लिगल and it was misguided and it was for some ulterior motives जे expose जाल्ले आसा. So the TCP minister does not have a right to remain in office anymore. We demand the resignation of Mr. Vishwajit Rane, TCP minister. Let him focus on health. He has been going to GMC these days, but whether it is for people's benefit or just for some social media content or to distract from controversies like this, we don't know, but at least let him focus on health minister. He does not have a right to be in the TCP ministry anymore. And the second जो आमचो ऑलरेडी बाब क्रूज सिल्वान डिमांड केल्लो आसा आनी जो आमी पार्टी तर्फे केल्लो आसा
a new regional plan should be, the process should be started, a consultative process should be started all over Goa immediately, आणि तोपर्यंत सगळे कन्वर्जन सध्या should be kept on hold. सो हो मेन मुद्दो आशिल्लो. त्या भायर आनी एक मुद्दो म्हळ्यार तुमी जाणा की जेन्ना जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचेर भ्रश्टाचाराचे मोठे आरोप जाता आनी तांकां ते लोकल लेवलार ते आतां उत्तर दिवपाक तांकां जमना, तेन्ना ते केन्ना केन्ना आपले नॅशनल लिडर हाडटात डिस्ट्रॅक्ट करपाक. आनी तांचो फेवरेट नॅशनल लिडर फाटल्या वेळार सुद्दां तो आयिल्लो तेन्ना हांव तुमकां मुद्दम पॉयंट आवट केल्ले की जो अरुण सिंग बाब 3-4 दिसां पयलीं आयलो आनी एक पीसी घेतली ताणें. तो कित्याक आयिल्लो तो कोणाक खबर नाशिल्लो एक्चुली कितें आशिल्लो तो पीसीचो निमित्त. पूण ताणें एक भाशण कशें दिलें, सरकारान काय बरें काम केलां, हें केलां तें सांगलें. पूण द होल पॉयंट वॉज टू ट्राय एंड डिफेंड द नेगेटीव प्रेस दॅट हॅज कम बिकॉज ऑफ मिस्टर पांडुरंग मडकयकर्स एलिगेशन. आनी हांव खरें म्हळ्यार म्हज्या मिडियाच्या भावांक तुमकां सगळ्यांक हॅट्स ऑफ म्हणटा. तुमी ताका बरें क्वेश्चन विचारलें आनी त्या क्वेश्चनाचें ताका उत्तर दिवपाक आयलें ना, कित्याक त्या क्वेश्चनाचें उत्तरूच ना. जे बाब मडकयकरान म्हळां तें खरेंच आसतलें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. सो आय रियली से हॅट्स ऑफ टू आवर प्रेस, कित्याक बाब अरुण सिंग सांगपाकूच शकलो ना की हाव कॅन ही गीव अ क्लीन शीट विदावट डुईंग एनी इन्व्हेस्टिगेशन. कित्याक ताणें म्हटलें ना ना तो म्हणटा तें फटींग म्हणून. तुमी विचारलें ताका पूण तुमी इन्व्हेस्टिगेशनूच करूंक ना, तुमी कशें म्हणूंक शकता की बाब मडकयकरान म्हटलां तें फटींग म्हणून. ना ना जनता सब जानती है. अरे बाबा जनता सब जानती जाल्यार कोर्ट कित्याक जाय? तूंच जज जातलो प्रेस कॉन्फरन्सान बसून. सो म्हाका दिसता म्हज्या मिडियाच्या भावांक आनी स्पेशली सगळ्या गोंयकारांक जेन्ना जेन्ना अरुण सिंग गोंयान पावता तेन्ना तेन्ना तुमी एज्यूम करपाचें की भारतीय जनता पार्टीक भ्रश्टाचाराचें एलिगेशन तांच्या आंगार आयिल्लें आसा. फाटल्या वेळा आयिल्लो तेन्ना तो जॉब स्कॅमाचो मोठो कंट्रोवर्सी चलिल्ली आनी ह्या फावटी आयला तेन्नाचो तांच्याच लिडरान बाब मडकयकरान जें एलिगेशन केलां ताजें तांकां उत्तर दिवपाक जालें ना, म्हणून अरुण सिंगाक ताणें हाडिल्लो. सो आज सगळ्या गोंयकारां समोर म्हाका दिसता ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकाराचें चित्र सामकें क्लियर आसा. कितले चीफ मिनिस्टर जावं, कितले चीफ मिनिस्टर जावपी, सुपर सीएम जावं, सगळ्याचो हेतू एकूच ह्या सरकारान राव, आनी तो म्हळ्यार भ्रश्टाचार करपाचो आनी गोंय काबार करपाचो. इतलेंच सांगपाचें आशिल्लें. मागता बाब फ्रांसीस कोयलो 2 उतरां सांगची. Regarding the issue for 17-2 that was struck down by the Honorable High Court in Goa, I'd just like to add, हो पळय इशू आहा एका विश्वजीत राणेन आमच्या गोंयच्या शहराक आनी गोंयच्या राज्याक नॅशनल शेम हाडलेलो आहा, लॉज हाडलेली आहा. कित्याक आयजचे तुमी हुंयच्याय न्यूज चॅनलार पळय, NDTVचेर पळय, हुंयच्याय नॅशनल न्यूज चॅनलार पळयल्यार they are only talking and they are naming Vishwajit Rane to say that he has done these conversions and he has done these changes in the law to do his own conversions. हे आख्ख्या देशाक आतां कळला. आदीं कितें जालेलें, हें पळय कन्वर्जनाचो इशू येयलोलो आनी 72 पळय जेन्ना हें जालेलें आमी ऑब्जेक्ट करताले, आमचे एसेंब्लीन ऑब्जेक्ट करताले, आमी भायर रावन ऑब्जेक्ट करताले. सम नॅशनल न्यूज पेपर्स, The Hindu and the Indian Express and some national newspapers had written articles about this. Yeah, article बरयलेले पळय तेन्ना Vishwajit Rane had made a statement in our assembly and said that it is against the assembly proceedings and he had got the national newspapers to remove these articles. But today all of these national news channels are only running the fact that Vishwajit Rane has got his own selected personal properties to be converted, and that is why 72 was implemented and brought into this. And the fact of the matter remains that the truth has come out today fully and properly. There is no hiding from the truth. So as much as Vishwajit Rane thinks that he can, like, threaten 1 or 2 media houses or threaten 1 or 2 national newspapers, get the articles to be removed from online, the truth of the matter is that he has sold properties and he has sold and converted properties, converted and sold, whatever he has done. Personally he has done this, and this is coming out in the national news today. And as much as he tries to, like, cover it, and as much as he tries to drown the noise of this issue will keep coming up because you cannot hide from the truth. So hats off to the national media for taking it today, and
every Goan should realize that this is a national shame. आमकां ह्या मनशान लॉज हाडलेली आसा, आख्ख्या गोंयकारांनी हें जाणून घेवपाची गरज आहा की ह्या मनशान कितें केलां तें आमकां लॉज घेवपाचें म्हणून हे आख्खे न्यूज मिडियान आयज चल्लें आहा. थँक्यू. तुम्ही एक गजाल पळयता जशें वाल्मिकी बाबान सांगलें आनी फ्रांसीस बाबानूय सांगलें, भारतीय जनता पार्टी हॅज ब्रॉट नॅशनल शेम टू गोवा ऑन वेरियस फ्रंट्स. म्हाका दिसता आमी जेन्ना फर्स्ट रिजनल प्लॅन टू 2021 जो वॉज सपोज टू बी ब्रॉट आनी त्या वेळचे TCP मिनिस्टर आशिल्ले तांणी जेन्ना कन्वर्जन सुरू केलें तेन्ना भारतीय जनता पार्टी मनोहरभाई पर्रीकर हांणी मेळून बोवाळ घालो, लोकांनी बोवाळ घालो, सगळ्यांनी मेळून बोवाळ घालो आनी त्या वेळार भारतीय जनता पार्टी जेन्ना सरकारान आयली तेन्ना तांणी सांगिल्लें की आमी गोंयाक एक कॉम्प्रिहेन्सीव रिजनल प्लॅन हाडटले म्हणून. पूण आतां 2025 जाली, प्लॅन एक्सपायर जावनूय 4 वर्सां जाली, वीच वॉज ऑल्सो बिकम रिडंडंट बिकॉज ऑफ द फॅक्ट दॅट तांणी सांगिल्लें की वील कीप इट इन एबियन्स म्हणून. आज त्या प्लॅनाच्या बेजिसाचेर कन्वर्जन्स चलता, पण गव्हर्मेंट वाय इज गव्हर्मेंट शायींग अवे फ्रॉम हॅविंग अ रिजनल प्लॅन फॉर द स्टेट ऑफ गोवा कळना. You don't have resources, do you not have knowledge, or you don't want to do it, or you want to indulge in illegal conversion, piecemeal conversion. गोंयची भाटां बेसां मोरजे सारक्या गांवान ज्या जाग्यार लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमनी कन्वर्ट जाल्या, कोण रेड्डी खातीर, कोण गुप्ता खातीर, ज्यो कोणा खातीर ज्यो कन्वर्ट जाल्या त्यो कित्याक जाल्या आनी त्यो गोंयकारांची कित्याक जायना. गोंयकारांची बारीक बारीक प्रॉपर्टी जेन्ना कन्वर्शन मागता तेन्ना तांकां हेल्पाटे मागचें पडटा, पूण लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमिनी ज्यो कन्वर्ट जाल्या त्यो कन्वर्ट कित्याक लागून जाल्या अंडर द गार्ब ऑफ करेक्शन हॅज टू बी इन्वेस्टिगेटेड. एंड आय थिंक हायकोर्ट मायट गेट इन टू दॅट एस्पेक्ट ऑफ इट ऑल्सो एज द मॅटर इज केप्ट ओपन. आमी एक्सपेक्ट करता आनी वी बिलीव इन जस्टीस. जशें वाल्मिकी बाबान सांगलां की आज गोवा गव्हर्मेंट इज स्पेंडींग crores and crores of rupees on fighting judicial cases कारण तांचे फेलियर जाल्या आनी लॉयर्स नीड टू बी एंगेज फॉर डिफेंडिंग ऑल दीज इलिगल एक्शन्स ऑफ द गव्हर्मेंट. करोडांनी आतां सुप्रीम कोर्ट वील नॉट कम चिपर. म्हादयची डिस्प्यूट आसा, म्हादयच्या डिस्प्युटाचेरच म्हाका दिसता 100-150 कोटी आज सरकारान स्पेंड केल्ले आसा अँड सम ऑफ देम इज बींग स्टील स्पेंड इवन दो the lawyers are not appearing. आमकां म्हायती मेळ्ळा, we are trying to get into details of this and we'll find out about the details of this and take up this issue on the floor of the house also. Then दुसरो इश्यू जो आसा करप्शनाचो, म्हाका दिसता काशनाथ शेटये आनी कोणी तरी 2-3 जाणांनी मेळून एक प्रायवेट क्रिमिनल कंप्लेंटूय लॉन्च केल्या कारण इट शूड हॅव बीन डन बाय द पुलीस देमसेल्व्स की FIR लॉन्च करूंक जाय आशिल्लो. सो म्हणटो बिकॉज इट्स डिस्क्लोजीस कॉग्निजेबल ऑफेन्स अगेन्स्ट Madkekar as well as against the unknown person who had not disclosed but he has disclosed this to Mr. BL Santosh ताणें भायल्यान सांगिल्लें. सो ताजेर FIR जावंक जाय आशिल्लो पूण तो जायना. सो सरकाराक वेगळो कायदो, काशीनाथ शेटयेक वेगळो कायदो, सामान्य लोकांक वेगळो कायदो आनी जो स्वताक गुंडा म्हणटा तांकां वेगळो कायदो, जे स्वताक आज ब्रायब दिल्या म्हणटा तांकां वेगळो कायदो, हो भारतीय जनता पार्टीचो वेगळो BNSS आसा काय अशी परिस्थिती निर्माण जाला. BNSS इज भारतीय न्याय दंड संहिता आनी भारतीय न्याय संहिता. आतां भारतीय आसा ते काडून जर BJPचो सेपरेट जर आयलो आसा की BJP न्याय संहिता, BNSS मिन्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रिफिक्स इज भारतीय आसा ते कितें BJP म्हणजे भारतीय ते आपल्याकूच भारतीयच म्हणटा, भारतीय जनता पार्टी ती, पूण कायदो सगळ्यांक समान आसा. तेन्ना ह्यो 2 गजाली ज्यो वाल्मिकी बाबान घेतल्यो त्यो सोडून आनी एक जो विशय आसा आनी जो मुख्य विशय आसा आनी जो आज प्रत्येक नागरिकाक सतायता तो विशय म्हणल्यार नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचें इम्प्लिमेंटेशन अँड रिओपनिंग ऑफ स्कूल ऑन 1 एप्रील. 20 दीस उरल्यात, 15 दिसूच उरल्यात म्हाका दिसता. आज हांवें रेडिओचेर एक आतां FMचेर एक शिटकावणी आनी सुचना आयकली. ती आशिल्ली गोवा गव्हर्मेंटाच्या इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी डिपार्टमेंटाची. ते सांगता की गरमी इतली वाडल्या त्यामुळे उदक पियात, लिक्विड्स पियात, फळां जी तुमकां थंड दवरपाक शकतली ती खायात आनी 11 ते 4 मेरेन जर गरज ना जाल्यार भायर सरूं नाका. हे भुरगे जे आतां स्कुलान वतले 1 तारखेक ते खंय शेजाऱ्याले म्हणजे ते आय एम युजींग द वर्ड शेजाऱ्याले अशें म्हणटा केन्ना डेरोगेटरीली वेन वी से दीस, ते कोण न्ही तुमचे. तांणी वचप स्कुलान सकाळीं आनी 1 पर्यंत गरमेन बसप. तुमची भुरगीं AC स्कुलान वता आसत. आज गोंयच्या सरकारी शाळांची किंवा जे एडेड स्कूल आसा थंय एअर कंडिशन ना आनी एप्रील म्हयनो हो सगळ्यांक कडक म्हयनो आसता. सगळ्यांक कडक वत, सगळ्यांक कडक गरमी, आमकां परिस्थिती ना भायर उबो रावपाचें. आज मार्चान, सो एप्रिलान कितें परिस्थिती जातली ती पळया. अशें आसतना हाय हँडेडली विदावट फॉलोईंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तुमी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन करपा वता.
नाव इफ यू हॅव सीन दे पूट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. NEP इम्प्लिमेंटेशन स्टार्ट केला पूण ताजें पब्लिकेशन तांणी करूं नाशिल्लें. कॉलिंग फॉर ऑब्जेक्शन्स फ्रॉम द पीपल अँड दोज हॅविंग स्टेक होल्डर्स. आतां केलां तेंय बी केन्ना जेन्ना एंटायर पेरंट्स लेड बाय सेसील in a non-political moment went on to schools and asked PTAs, teachers and all the stakeholders की तुमकां खरीच ही नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 1 तारखेक स्कूल ओपन करपाक जाय काय म्हणून. आनी जेन्ना 30 ते 50,000 टिचर्सांनी स्टुडंट्सांनी आनी तांच्या पेरंट्सांनी बरोवन दिलें की ना हें रॉंग चल्लां म्हणून, आनी त्या बाबतींत ते कोर्टान हायकोर्टान गेले. त्या वेळार आज ते येता भायर सरता आनी सांगता नाव वील पब्लीश फॉर ऑब्जेक्शन. सो दीस इज हाव गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इज वर्किंग. कायद्याचे ज्या ज्या जाग्यार जोडूंक मेळटा पळय त्या त्या जाग्यार वेगवेगळ्या गोश्टी करून, पण ज्या जाग्यार खरोच कायदो जर वापरपाक जाय म्हणजे खऱ्या कायद्या प्रमाणे जर कितें करपाक जाय जाल्यार सरकार तें करना अशें आमकां दिसूंक लागलां. गव्हर्मेंट इज प्लेईंग वीथ पीपल ऑफ गोवा. मागीर ते जॉब स्कॅम आसूं, मागीर ते TCP कन्वर्जना आसूं, मागीर ते हेल्थ डिपार्टमेंट आसूं, मागीर ते एज्युकेशन आसूं, जे बेसीक जे लोकां खातीर गरजेच्यो वस्तू आसा त्या वस्तूंचेर आज सरकार खंय ना खंय तरी निग्लेक्ट करता. आमी उदकाच्याय गजालीचेर जे पळयलां हांवें त्या दिसा कांय मिडिया हावजीसांक बायट दिल्ली आनी तातूंत दाखयल्लें की GMCच्या भायर कोनशाक बिटवीन सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक आनी जे ओल्ड GMC म्हणजे जी पोन्नी बिल्डींग आहा थंय उदक व्हांवता, लाखो लिटर उदक व्हांवता. विरेशाक विचारल्यार खंय मिडियाक ताणें सांगलें की आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी न्ही. रुडॉल्फान तर रिस्पॉन्डूच करूना. PWD सांगता आमचें उदक न्ही, GMC म्हणटा आमचें उदक न्ही, सरकार म्हणटा आमचें उदक न्ही. इंद्रदेव धाडटा ते देव इंद्रदेवान खंय थंय झर बी मारल्या बिल्ल्या वयर GMC कडेन. लोकांक ताचे त्रास जाता. थंय जे बायलां फळां विकून जे पयशे धंदो करता तांकां त्रास जाता. GMCन जे पेशंट येता तांकां त्रास जाता. सरकाराचें उदक वाया वता जे लोकां खातीर पावूंक शकता. पणजेन 1 वर ते 2 वरां उदक येता, तांकां तें उदक एकठांय केल्यार म्हाका दिसता एटलिस्ट 1000-2000 लोकांक तरी तें उदक पावपाक शकता. अशें लाखो लिटर जेन्ना उदक वाया वता तेन्ना ताका सरकाराक पडून गेल्लें नासता. आनी आमचो हेल्थ मिनिस्टर हू इज नाव गोईंग टू GMC, इट्स अ गुड थिंग दॅट ही हॅज डन. यू शूड टेक 1 रावंड अँड सी वॉट इज हॅपनिंग. की तुज्या हॉस्पिटलाच्या कुशीक ही घाण जी आसा वीच इज बिकमींग अ हेल्थ हॅझर्ड. सो सरकाराक खंयच कसल्याच गोश्टीचें पडून गेल्लें ना. आज आमी 4 विशय घेतल्या. एक विशय आशिल्लो नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, उदकाचो इबाड आनी हेल्थ हॅझर्ड आशिल्लो TCPचो, आनी जे स्कॅम्स गोंयांत चल्ला, जे ब्रायबरी स्कॅम जे जाल्ले, सरकारान सो मोठो कॉग्निझन्स घेवन हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय आशिल्लें. बट ते म्हणटा लोक सब जानते हैं, जशें वाल्मिकी बाबान म्हणलां लोक सब जानते हैं. तुमी कितले चोरी करता, तुमी कितले पयशे खाता, लोकांक कशे त्रास करता सगळें खबर आसा. पण हाजो अर्थ तुमी माजर म्हणून जर दोळे धापून जर दूद पिता आसत आनी तुमकां दिसता ते लोकांक कळना म्हणून, then you are living in a fool's paradise. You have been able to fool people of Goa for last more than a decade, but you can't fool all the people all the time, and that is the rule of nature and recourse of the people's voting pattern in 2027 will show you this. म्हाका दिसता सुदारपाची गरज आसा, टायम आयिल्लो आसा, भिवपाची गरज आसा आनी सुदारपाची सरकाराक गरज आसा. देव बरें करूं. तुमचे कितें प्रश्न आसा? थँक्यू.